समेस्तांक चवथीच्यो उर्बे भरीत परबी दीत हांव गौरीश बामणकर लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबेली नजर मारया हेडलायन्साचेर. मंत्रिमंडळात नव्यान आस्पावन घेतिल्ल्या मंत्र्यांक चवथीच्या मुहूर्तार दिली खाती. दिगंबर कामतीक भौशीक बांदकाम, बंदर कप्तान आनी वजन माप खाते, जाल्यार रमेश तवडकराक मेळ्ळे आदिवासी कल्याण, खेळ तशेंच कला आनी संस्कृती खाते. माटोळी सजली, घराघरांनी पावले गणपती. लाडक्या गणपतीच्या आगमनाक लागून गोंयभर फाकला उमेदीचे ल्हार. घराघरांनी गणपती विराजमान. जाणटे नेणटे धरून सगळ्यांनीच मोठ्या उमेदीन गणरायाक दिलो येवकार. गोंयकार चवथीच्या मुडार. रेल्वे स्टेशनांच्या नूतनीकरणा खातीर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयान दिले आर्थीक मजत. पर्यटन खात्याच्या आदारान कोंकण रेल्वेन मडगांव, करमळी आनी थिये रेल्वे स्टेशनांचे केला नूतनीकरण. मुंबय गोंय महामार्गाचेर व्हडा प्रमाणात पडल्यात फोणकुलां. मुंबय गोंय प्रवास करप्यांक सोंसचे पडटात त्रास. महामार्गाच्या अवतिकायेचे व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल. रस्त्याच्या अवतिकायेचेर लोक फुर्योज. दक्षिण गोंयाक जोडपी बोरयेच्या पुलाक 39 वर्सां जातली पुराय. पुलाची स्थिती सामकीच धोकादायक. दर दिसा जाता येरादारीची कोंडी. वायट घडणूक घडचे पयलीं सरकारान बांदचो नवो पूल. वाहन चालकांची मागणी. आणि आता खबरो विस्तारात. मुरगांव बंदराच्या हद्दीत एक बार्ज बुडली. दुर्घटनेच्या वेळार बार्जीर 8 ते 10 जाण उपस्थित आशिल्ले. सगळ्यांक सुरक्षीतपणान भायर काडले. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ही बार्ज दर्यान उबे आशिल्ल्या जहाजा कडेन लोखणाच्यो प्लेटी घेवन वताली. दर्यान उबे आशिल्ल्या जहाजा कडेन वता आसतना ह्या नदी बुडिल्ल्या जहाजाच्या एका पोरण्या अवशेशांक ती आदळ्ळी आनी ही बार्जीचो अपघात जालो. मुरगांव बंदराच्या हद्दीत एक बार्ज बुडली. दर्यान उबे आशिल्ल्या जहाजाकडेन वतना ह्या नदी बुडिल्ल्या बोटीच्या पोरण्या अवशेशांक ती आदळ्ळी खंय. बोटीच्या पोरण्या अवशेशांक आदळिल्ल्यान बार्जीच्या सकयल्ल्या भागाक चीर पडून उदक भितर सरलें. बार्ज बुडटाली तेन्ना बार्जीचेर 8 ते 10 खलाशी आशिल्ले. सगळ्यांक वाटावपाक यश आयलें. फ्लोटिंग क्रेनीच्या माध्यमांतल्यान बार्ज उदकांतल्यान भायर काडपाचो यत्न केलो खरो, पूण ती बुडिल्ल्या बोटीच्या अवशेशांक आडखून उरली. नेटान व्हांवपी वारो आनी उफेत्या ल्हारांक लागून बार्ज भायर काडपाक मेळ्ळी ना. ती भायर काडपाक आनीक कांय दीस लागतले. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार 2 बोटी हे सुवातेर बुडिल्ल्यो. तातूंतले एका बोटीचे अवशेश भायर काडले, पूण दुसऱ्या बोटीचे अवशेश अजूनय काडूंक ना. ह्याच बोटीचे अवशेश अजूनय उदकान आसात आनी ताकाच आदळून ही बार्ज बुडिल्ल्याचे आयकपाक येता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. राज्यात 1 जून ते 26 ऑगस्ट मेरेन 99.6 इंच पावसाची नोंद जाल्या. आता पावस आपलो शेकडो हुपपाच्या वाटेर आसा. दारबांदोड्या, वाळपय आनी सांग्या ह्या केंद्रांचेर पावसान शेकडो हुपलो. फुडले 2 दीस गोंयांत उटंगराचो पावस पडटलो देखून हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. राज्यात 1 जून ते 26 ऑगस्ट मेरेन 99.6 इंच पावसाची नोंद जाल्या. लागीं आता पावस शेकडो हुपपाच्या वाटेर आसा. सगळ्यांत चड पावस दारबांदोडा, वाळपय आनी सांग्यार पडला. फुडले 2 दीस उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. ताका लागून हवामान खात्यान येलो अलर्ट जारी केला. 1 जून ते 26 ऑगस्ट मेरेन पावसाची जाल्ली नोंद. म्हापसा 84.60, पेडण्यां 95.55, पणजे 82.18, पोन्नेगोय 93.85, सांखळे 101.6, वाळपय 129.60, फोंडे 105.70, काणकोण 95.38, दाबोळे 71.55, मडगांव 82.94, मुरगांव 68.63, केप्यां 121.9, सांग्या 129.23 आणि धारबांदोडा 132.72 पावसाची नोंद जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
मुंबय गोंय महामार्गाचेर व्हडा प्रमाणात फोंडकुलां पडल्यात. फाटलीं कांय वर्सां जालीं ह्या रस्त्याची वायट स्थिती आसा. महामार्गा वयल्यान गोंय तशेंच महाराष्ट्रांतल्या गाडयांची येरादारी सुरू आसता. मात रस्त्याच्या कामाक कळाव जाल्ल्यान पावसांत रस्त्याची आनीक वायट स्थिती जाल्लेली आसा. दक्षिण गोंयाक जोडपी बोरयेच्या पुलाची अवतिकाय जाल्या. 27 ऑगस्टाक ह्या पुलाक 39 वर्सां पुराय जातली. मात ह्या पुलाचेर फोंडकुलां पडिल्ल्यान येरादारी करप्यांक धोको निर्माण जाला. तशेंच येरादारीची कोयंड्याक लागून लोक बेजारलात. देखून वायट घडणूक घडचे पयलीं सरकारान नवो पूल बांदचो म्हणून वाहन चालकांनी मागणी केल्या. दक्षिण गोंयच्या फोंड्या आनी साश्टी म्हालाक जोडपी बोरयेच्या पुलाक 27 ऑगस्टाक 39 वर्सां पुराय जाता. बोरी पुलावेल्यान दर दिसा हजारांनी गाडयांची येरादारी सुरू आसता. मात ह्या म्हत्वाच्या पुलाची स्थिती सामकी वायट जाल्ली दिश्टी पडटा. पुलार फोंडकुलां पडल्यात. हाका लागून येरादारी करप्यांक धोको निर्माण जाल्ल्याचें वाहन चालक सांगतात. वायट घडणूक घडच्या पयलीं सरकारान समांतर पूल बांदचो म्हूण वाहन चालक मागणी करतात. फाटले कांय दीस जाले बोरये पुलाच्या दोनाय वटेन येरादारी कोयणी व्हडा प्रमाणांत जाता. गाडयांच्यो लायनी लागतात. ताका लागून लोक वेळार कामाक पावनात. देखून लोकांची सोय जावची म्हूण नवो पूल उबारपाची गरज आशिल्ल्याचें लोकांचें म्हणणें. बोरये पुलाची परिस्थिती आसा ती बिकट आसा. कारण कशें आसा, आमी रेगुलर त्या ब्रिजा वयल्यान ट्रॅवल करता. सो ट्रॅवल करता आसतना आमकां एवरी टायम जो आसा तो प्रॉब्लम जाता. कित्याक तुमी पळोवपाक शकता की थंय जे मोठे खड्डे पडलेले आसा. रिपेर वर्क करता पूण ते पूर्ण कंप्लीट जायना, प्रॉपर कंप्लीट जायना ते. कित्याक जाता, खूब पावस पडले म्हणटकीर ते खड्डे परत ओपन जाता आनी लोकांक हे जे डेली ट्रॅवल करता ते ब्रिजा वयल्यान तांकां त्रास जाता. इवन ते ब्रिजाचें काम करता आसतना कितलोच टायम आमी ब्लॉकाक उरता. सो एक सायडीच्यान काम चालू उरता आनी लोक हांगा अर्द वर सुमार ते ब्लॉकाक उरता. ट्राफीक पुलीस येयल्याक सुद्दां ते प्रॉपर मॅनेज जायना. कित्याक कोण कामाक वयतले जाल्यार तांकां त्रास जाता. सो हे कंटिन्यू असो लोकांक म्हणटा प्रॉब्लम जावपा जायना. तो एक तर सरकारान तेजेर पूर्ण रितीन जे आसा ते म्हणटा कंप्लीट ते काम करून घेवचें. आतां म्हाजी म्हायती प्रमाणे 27 ऑगस्टाक 39 इयर्स जे आसा ते पुलाक कंप्लीट जाता. सो ऑलमोस्ट 40 इयर्स जे आसा ते सुरवात जातले. सो हें कशें आसा की गव्हर्मेंटान हेजेर बेगिना बेगीन दखल घेवची आनी तो पुलाचो म्हणटा एक प्रॉपर रितीन म्हणटा तसो तेजे रिपेर वर्क जे आसा ते कंप्लीट करचे. नवीन पुलाची अत्यंत गरज आसा. कित्याक आमी पळयता की म्हयन्यान तेजे रिपेर वर्क जाता. अशें जावपाक जायना की एकदां रिपेर वर्क जालें जाल्यार तें एटलिस्ट 6 म्हयने तरी उरपाक जाय. हांगा तशें जायना. गेले म्हयनोभर पयलीं तें रिपेर वर्क केल्लें आनी आतां परत तेजें रिपेर वर्क स्टार्ट जाल्लें आसा. आनी तुमी पळोवंक शकता की त्यो रॉड जे आसा ते सुद्दां दिसपाक लागलेले आसा. सो तें कंडिशन खंय तरी त्या पुलाचें आसा तें प्रॉपर ना. सो बेगीन हेजी सरकारान दखल घेवन तें रिपेर वर्क प्रॉपर करचें. फोंडा आनी साश्टी तालुक्यांत जोडपी हो बोरयेचो पूल 27 ऑगस्टाक आपली 39 वर्सां पूर्ण करता. 27 ऑगस्ट 1986 ह्या वर्साक त्या वेळेचे मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणे यांच्या हस्ते ह्या पुलाचें उद्घाटन केल्लें. आज ह्या पुलाचेर हजारांनी दिसाक गाडयो यो वच करतात. ताका लागून सकाळचे आनी सांजचे हांगा दोनूय सायडीन ट्रॅफीक जाम जाता. ताका लागून वेळार कामार पावपाच्यो लोकांच्यो ज्यो संदी आसा त्यो टायमार पावना कारणान हांगा खूब प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. त्याच बरोबर ह्या पुलार खड्डे पडलेले आशिल्ले कारणान लोकांची गैरसोय जाता. टायर पंक्चर जावपाचें प्रमाण वाडलेलें आसा. कारण हांगा ज्या खड्ड्यांतल्यान जे रॉड भायर सरलेले आसा ते टायराक तोपोन हांगा टायर पंक्चर जावपाचें बी प्रमाण वाडलेलें आसा. सो सरकारान हांगा बेगीच्या बेगीन हांगा एक समांतर पूल बांदचो अशी मागणी स्थानीक लोक तशेंच हांगसरल्यान जे यो वच करपी आसात ते लोक करीत आसात. सरकारान हेची दखल बेगीच्या बेगीन घेवची आनी हांगा एक समांतर पूल बांदून ह्या पुलाचो तो ताण आसा तो कमी करचो अशी मागणी स्थानीक लोक करीत आसात. बोरयेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. अनमोड घाटार अबकारी खात्यान गोंय बनावटीचो सुमार 35 लिटर सोरो जप्त केलो. बेकायदेशीर सोरो तस्करी प्रकरणात कर्नाटकाच्या कार्तिक बिराईयाक अटक करून ताची कारूय जप्त केली. गोंयच्यान कर्नाटकाच्या दिशेन वचपी KA07AG9984 ही अबकारी खात्यान
गाडी आडयली आणि तपासणी केली. तपासणी वेळार गाडयेत 2 लिटराचे 10,750 मिलीलिटर 7 रॉयल स्टॅग जाल्यार 750 मिलीलिटराच्यो 5 IB आणि फेणीच्यो 7 बाटल्यो सापडल्यो. AIM इंग्लीश हायस्कुलाचो मुख्याध्यापक उर्फान मुल्लान दवरले AIM मुळाव्या शाळेत हुस्न माकील मुळाव्या शाळेचे वर्ग घेवपाक बेकायदेशीर रितीन परवानगी दिल्ल्यान अंजुमन असोसिएशनाचो अध्यक्ष अशरफ पांडील हाणें उर्फान मुल्ला आड कागाळ नोंद केल्या. हे वर्ग बेकायदेशीर आशिल्ल्याचे अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन असोसिएशनाचे वांगडी सांगतात. शाळा वेवस्थापन समितीन हाचेर कारवाय करची अशी मागणी ताणें केलेली आसा. तशेंच ह्या प्रकरणा विशीं शिक्षण संचालक आनी उपसंचालकाक कळीत केल्ल्याचे असोसिएशनाचें म्हणणें आसा. To discuss report of visit of submitting by Mr. Ashraf M. Pandyal, President of Anjuman Islam Muslimin, functioning of 4 primary classes, first C, second C, 3C, 4C, with the student, आणि मोठे हे म्हणतात ते त्या भुरग्यांनी आमचे स्कुलाचे युनिफॉर्म घालून बसयला. This shows that he want to qualify something. कितें तरी ताका लिपोवपाचें आशिल्लें. बाबा तेजे स्कुलाचे भुरगे आमचे स्कुलाचे भुरग्याचे युनिफॉर्म घालून तो क्लास कंडक्ट करता आणि ते बी आमचे डिव्हिजन घालून. इट इज जस्ट अ फ्रॉड आणि व्हडले मिसकंडक्ट ऑन हिज पार्ट. ऑर्डर ऑफ सस्पेन्शन आमचे ऑन बिहाफ ऑफ आवर चेअरमॅन असेंब्ली डिसिप्लिनरी एक्शना भितर ताका ऑर्डर ऑफ सस्पेन्शन काढले आमी. Whereas for the complaint dated 23/8/25 by reference number AM correspondence school F72526 1835 Mr. Ashraf Pandyal, President of Anjuman Islam Muslimin and others, it has been found that primary classes of Husn Makil Kokni Primary School of Dawalim Sasekwa are conducting in the premises of AIM Kokni Primary School Rundamal Dawali Goa. Functioning in the premises of AIM Kokni Primary School as per the instruction given by Mr. Urfan Mulla, headmaster of AIM English Medium High School. And whereas the SMC of AIM English Medium School noted that classes of Husn Makil Kokni Primary School Dawali are functioning without any written permission or consent from the SMC or the association or from the director of education. काहीच खबर नसताना इतली व्हडली फ्रॉड त्यांनी केली आणि वी हॅव टू टेक स्टर्न एक्शन अगेन्स्ट देम. आमी आमची कम्युनिटी बॅकवर्ड म्हणटा पळय तांकां मुखार कशें व्हरप फक्त आमचो हेतू बरो वता. अदरवायज आमी सगळे बरें आमी वेल सोडप देवान आमकां सगळें दिल्लें आसा. पूण हें जें चल्लां पळय न्ही पूण आयज खूब दूख जाता आनी हेजेर जे म्हणटा जी इन्क्वायरी जाता एज्युकेशन डिपार्टमेंटाची त्यांच्यानी ही इन्क्वायरी बेगीनच करची अशें मागेले हे आनी हेचेर इन्क्वायरी जातली आमकां फूल गॅरंटी आहा आनी हें जावपाक जाय. POPच्या गणपती मुर्त्यांचेर बंदी घालपाची गोंय हस्तकला खात्याची मोहीम पुरायेन अपयशी थारली. POPच्यो मुर्त्यो वापरूं नाका म्हणून हस्तकला खात्यान सांगून लेगीत जायत्या जाणांनी त्यो हाडून विकल्यो बी. POPच्यो मुर्त्यो विकपी कांय जाणांचेर प्रदूशण नियंत्रण मंडळान कारवाय केली जाल्यार कांय दुकानां सील केल्ली. लोकांनी पयलींच गणपतीची ऑर्डर दिल्ली ताका आतां तांकां गणपती दिनासतना रावतलो कसो काय म्हणून कांय जाणांनी सील तोडून गणपती दिले बी. पळयात पुराय बातमी. गोंय हस्तकला खात्यान POPच्या गणपतींचेर बंदी घाल्ली. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान POPचे गणपती विकप्यांचेर कारवाय करून कांय जाणांची दुकानां सील केल्ली. POPचे गणपती गोंयांत येवचे न्ही हाच्या खातीर शिमेर तपासणी जाताली. अशें आसून लेगीत गोंयांत कितलेशेच कडेन POPचे गणपती पावले. लोकांनी चित्रशाळांनी वचून गणपतीची ऑर्डरूय दिली. ह्या सगळ्याची जाणविकाय आसून लेगीत गोंय हस्तकला खात्यान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सहकार्यान कांय कडेन गणपती जप्त केले जाल्यार कांय कडेन चित्रशाळा सील केल्ल्यो. लोकांनी गणपतींची ऑर्डर दिल्ली देखून तांकां गणपती दिनासतना कसो रावतलो काय म्हणून कांय कडेन सिलां तोडून लोकांक गणपती दिवन सोडले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. रेल्वे स्टेशनांच्या नूतनीकरणा खातीर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयान आर्थीक मोजण येवजणे खाला कोकण रेल्वेक 25 कोटी रुपयांचें अनुदान दिलां. हो निधी वापरून कोकण रेल्वेन मडगांव, करमळी आनी थिये ह्या 3 रेल्वे स्टेशनाचें नूतनीकरण केलां. पळयात पुराय बातमी.
केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयान अर्थीक मजत येवजणे कोकण रेल्वेक 25 कोटी रुपयाचे अनुदान दिला. ह्या निधीचो वापर करून कोकण रेल्वेन मडगांव, करमळी आणि थिये रेल्वे स्टेशनाचे नूतनीकरण केला. 25 कोटींतले 12 कोटी रुपया मडगांव रेल्वे स्टेशनाच्या नूतनीकरणा खातीर वापरल्यात. मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर मल्टी स्टोरेज पार्किंग प्रकल्प, पार्किंग सुवातेचे रुंदीकरण तशेंच हेर कामां केल्यात. थिये रेल्वे स्टेशनाचेर सर्क्युलेशन एरिया, मल्टी स्टोरेज इमारत तशेंच रेस्टॉरंट आनी हेर सुविधा उबारल्यात. जाल्यार करमळी रेल्वे स्टेशनाचेर बर्ड ऑब्झर्वेटरी डेक, रेस्टॉरंट तशेंच बर्ड वॉचिंग गॅलरी बांदल्या, अशी माहिती कोकण रेल्वेचो उपप्रादेशीक वेवस्थापक बबन घाटके हांणी दिली. ते भायर मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर एक्झिक्युटीव लॉन्च, नवो फूट ओव्हरब्रिज बांदला म्हूण घाटके सांगता. मडगांव स्टेशनात सर्क्युलेटिंग एरिया आसा जो टोटली रिवॅम्प केला, रिडेवलप केला आमी. ती एक मिनिस्ट्री ऑफ टुरिझम गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची एक स्कीम आसा, सेंट्रल फायनान्शियल असिस्टन्स टू सेंट्रल एजन्सीज. त्या स्किमी खाला आमकां एक 25 कोटी ग्रांट मेळिल्ली. तातूंतल्यान आमी 3 स्टेशनाचेर काम केलां, एक मडगांव, दुसरें करमळी आनी तिसरें थिवी. तर मडगांव स्टेशना खातीर जवळपास 12 कोटी आमी खर्च केले त्या फंडांतल्यान, आनी हो सगळो एरिया आमी डेवलप केला. तातूंत पयलें आसतलें की टोटल पार्किंग सगळें चेंज जाला. त्या शिवाय जे स्टेशनार पॅसेंजर्स येतात किंवा भायर वतात तांच्या खातीर एक कवर्ड पॅसेज दिला. त्यानंतर मल्टी लेवल पार्किंग बांदलें. हे सगळें आयलां ते ह्या स्किमी खाला आयलां. तशेंच थिवीम स्टेशनार सुद्दां सर्क्युलेटिंग एरिया आमी हें केला, बरी डेवलप केले. आणि थंय एक बिल्डींग बांदल्या, जाचे भितर एक्झिक्युटीव लॉन्ज, रेस्टॉरंट अश्यो फॅसिलिटीज दिल्या आमी. आनी करमळी स्टेशनार प्लॅटफॉर्म 2 एक बर्ड ऑब्झर्वेटरी डेक केला, जो जवळपास 85 मीटर लांब आसा. आणि तातूंत एक रेस्टॉरंटूय दिला, कॅफेटेरिया दिला, आणि ताका एक गॅलरी आसा ज्या जाग्यार बसून जे बर्ड वॉचिंगान इंट्रस्ट दवरतात ते बसून थंयच्यान जे मायग्रेटरी बर्ड्स करमळी लेकान येतात ते पळोवंक शकतात. तर अशें आमी ते सेंट्रल स्किमी खातीर स्किमी अंडर आमी हे सगळें डेवलपमेंट केलां. त्या शिवाय मडगांव स्टेशनार आमी एक्झिक्युटीव लावंज एक हे केला, रिसंटली हे केला. आणि जो स्टेशना समोर जो तुमी आतां नवो फूड कोर्ट पळयला ते एक्चुली बस स्टँड एरिया आशिल्ली. तो आमी ती अशीच स्पेस आयडल आशिल्ली, त्या खातीर आमी ताचो फूड कोर्टान कन्वर्ट केला. एक ओल्ड आमचो फूट ओवर ब्रीज आसा तो फक्त प्लॅटफॉर्म 1, 2, 3 आनी लास्ट प्लॅटफॉर्म. ताच्या मदीं आनी एक प्लॅटफॉर्म आयला 4 and 5. ताका कनेक्ट करपी एकूय फूट ओवर ब्रीज नाशिल्लो, त्या खातीर आमी एक नवो फूट ओवर ब्रीज बांदला. एका सायडीक रॅम्प दिला आनी एका सायडीक लिफ्टीचें प्रोविजन केलां. आणि त्या शिवाय जे सिनियर सिटीजन ऑर फिजिकली डिजेबल्ड बी आसात तांकां यूज करपा खातीर आमी एक बॅटरी ऑपरेटेड कार, बग्गी म्हणटा आमी ताका, ती चालू केल्या सेवा. आणि ते नॉमिनल चार्जीस 50 रुपीज पर पॅसेंजर अशें चार्ज करतात. सध्या हांगच्यान बसीक एक प्रॉब्लेम जाता कोकण रेल्वेच्यान, मेन म्हणजे बस स्टँडाक कनेक्ट. तुमी कदंबाक बी अशें कितें? आमी बऱ्याच वेळा रिक्वेस्ट केल्या पूण अजून तांचे कडल्यान प्रतिसाद येवपाचो आसा. कोंकण रेल्वे हॅज बीन कंटिन्युअसली कंडक्टिंग इंटेन्सिव्ह टिकेट चेकिंग ड्रायव्स, नॉट ओनली इन द ट्रेन्स बट एट द स्टेशन्स एज वेल. So, to curb this unauthorized passengers traveling without tickets or in higher class, etc., we have been doing this ticket checking drives. In this financial year, that is from April 2025 till date, totally 3,765 ticket checking drives were conducted at stations as well as in trains. And 40,602 cases of unauthorized irregular travelers were detected. And amount of rupees 2,37,11,000 was recovered from them towards penalty. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. मंत्रिमंडळात नव्यान आस्पावन घेतिल्ल्या मंत्र्यांक चवथीच्या मुहूर्तार खाती वांटून दिल्यात. नव्यान घेतिल्ल्या मंत्र्यांक खाती वांटून दिवपाक राज्यपालान मान्यताय दिल्या. अपेक्षे प्रमाण दिगंबर कामतीक भौशीक बांदकाम, बंदर खपतान आनी वजन माप खातें दिला, जाल्यार रमेश तवडकर हांकां आदिवासी कल्याण तशेंच खेळ
आनी कला संस्कृती खातें दिलेलें आसा. चवथी निमतान आयज फाल्यां सुटी आशिल्ल्यान परवा अधिसुचोवणी जावं येता. नव्यान घेतिल्ल्या मंत्र्यांक खाती वांटून दिवपाक राज्यपालान मान्यताय दिल्या. मंत्रिमंडळात आस्पावन घेतल्या उपरांत 7 दिसांनी दिगंबर कामत आनी रमेश तवडकार हांकां खाती मेळ्ळ्यात. अपेक्षे प्रमाण दिगंबर कामतीक भौशीक बांदकाम, बंदर कप्तान आनी वजनमाप खातें दिलां. जाल्यार रमेश तवडकार हांकां आदिवासी कल्याण, खेळ तशेंच कला आनी संस्कृती खातें दिलां. दुसरे वटेन सुभाष फळदेसाय हांचे कडले पुरातत्व आनी पुराभिलेख खातें काडून तांकां नव्यान तयार केल्ले उदका पुरवण खातें दिलां. तशेंच वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांचे कडले गृहनिर्माण खातें बदलून तांकां संग्रहालय आनी राजपत्र ही दुसरी खातीं दिल्यात. चवथी निमतान आयज फाल्यां सुटी आशिल्ल्या कारणान परवा अधिसुचोवणी येवं येता. सर आयज तुमकां म्हणजे वेगवेगळी खाती आयज तुमकां सीएमान दिल्लेली आसा. सो ताजेर सर तुमचें कितें मत आसा, कितें म्हणटले? नाही कशें आसा, काम करप हो म्हजो एक स्वभाव. त्यामुळे हांवें मंत्री जावपाची अपेक्षा केला आनी खंयची खात्याची अपेक्षा केली ना. पण जी खाती मेळ्ळी आसा ताका जस्टीस दिवप आनी पब्लिकाचेर सर्व करप हें म्हजें काम आसा. आनी त्यामुळे हाजे पयलीं हांवें स्पोर्ट्स हँडल केल्ले आसा, हाजे पयलीं हांवें ट्रायबल हँडल केल्ले आसा. आनी आर्ट आनी कल्चर तशें पळयलें जायत न्ही. कल्चर प्रोटेक्ट करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जो आमी लोकोत्सव आनी बाकी सगळ्यो गजाली करता आनी तो म्हजो मूळ स्वभाव आसा. त्यामुळे तिनूय खाती आसा न्ही तांकां जस्टीस दिवपाचे कडेन प्रयत्न करतलो. आनी लोकां भितर एक सर्वसामान्य मनशा भितर ती तिनूय खाती वतली त्याच प्रमाणे हांव प्रयत्न करतलो. ओके सर, आमी जर पळयलें जाल्यार कला अकादमीचेर खुबशे सर म्हणजे प्रश्न उपरासताले. ताचेर सर तुमी कशें पळयतले? आतां तुमचे कडेन येयला ते खातें. म्हणजे कला अकादमी जर आयले त्या वेळाचेर तो विशय त्या वेळाचेर त्या मंत्र्यान किंवा त्या लोकांनी हँडल केलो, बरोबर काय न्ही? की हांव तातूंत कशा पर्यंत दुरुस्ती हाडूंक शकता, कितें बाबा तातूंत बाबा कितें जालें, कितें जावंक शकता, ह्याच प्रमाणे हांव प्रयत्न करता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयकारांची आयज उमेदीची चवथ. गोंयभर घराघरांनी तशेंच सार्वजनीक स्थळांनी गणपती विराजमान जाल्ले आसा. मंगल मुर्तींचो जयघोश करीत माराण्यांच्या गडगडांत गणपतींक लोकांनी येवकार दिलो. कोणागेर 1.5 दीस, कोणागेर 5 दीस, जाल्यार कोणागेर 7 दिसांचो गणपती आसा. घालुया खुशाल भरीत खिणांचेर एक नजर. बुधवारचो दीस गोंयच्या भक्तां खातीर उमेदीचो आनी खुशालकायेचो दीस थारलो. ज्या खिणाची आमी वर्सभर वाट पळयतात त्या विघ्नहर्ता गणरायाचो बुधवारा आगमन जालें. पळयात लाडक्या गणरायाच्या आगमनाचे खुशालभरीत खीण. वक्रतुंड महाकाय कोटी श्री समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा. दयादे भक्तवत्सला महागणपती तुम्ही चरणाकडे असं आज प्रार्थना जेत असं की जसं ह्या गोमांत क्षेत्रांत तुझ्या मडगाव मटग्रामांत ह्या दामोदरास्थान तुझे पूजन केलं मात्रान ह्या गोमांत क्षेत्रांत जसं भरपूर जसं लोकांचे जसं बऱ्यापण जेवपा जाय आणि हांगा देशाची, कोशाची, राष्ट्राची ह्या गोमांत क्षेत्राची जसं जो संकल्प करून तुझे चरणाकडे आज जसं सगळे जन ह्या गणपतीचे पूजन करता ताजे जसं श्रेय समस्त गोमांत क्षेत्रा प्राप्त करून दे. आणि गोमांत क्षेत्र म्हणजे परशुरामाल क्षेत्र काय ह्या क्षेत्रामध्ये गणपतीचे पूजन केलं मात्रान एक सदैव 1 वर्ष पर्यंत तुझे अनुग्रह प्राप्त करून देईल. ह्या जसं गोमांत क्षेत्रांत तुझे पूजन केले आणि हांगा ब्राह्मणाक आपण घरान घाले सगळे ह्या जसं मडगाव मटग्रामाची, गोमांत क्षेत्राची आणि जसं दामोदरा स्थळाची अभिवृद्धी झाल्यामुळे परिचय दाखवून देऊन आमच्या हातान जसं तुझ्या चढाकडे हाज्या किंवा विशेष रूपार शेवकुसर भागी प्राप्त देवा महागणपती कल्याण कर, बरे करून चलोवन दे.
अहम विष्णु 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 श्रुति स्मृति प्रमाण फल प्राप्ति कामः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहराय मूले ब्रह्म तने विष्णु शाखायां महेश्वरः पत्रपत्र सर्वदेवानां वासुदेव नमोस्तुते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। देवताभ्यो नमः पादयो पादं समर महागणदेवताभ्यो नमो नमः हस्तो अर्घ्यं समर महागणाधिपतये नमो नमः आचमनीयं समर महागणपति देवताभ्यो नमः शुद्धोदक स्नानं समर्पय महागणाधिपतये नमो नमः आहे असं फुल गणपती या पायाकडे ठेवा महागणपती देवताभ्यो नमो नमः पंचामृत स्नान समर्पयामि कार्य सिद्धि सिद्धि प्रीत्यर्थे सकल परिवाराणां आयुष्य आरोग्य ऐश्वर्य सकल भक्तगणानां परत एकदा गोमंतकचं नाव घ्या गोमंतक प्रायव्हेट लिमिटेड सकल सदस्य गणानां प्रगती पंचायत देवताभ्यो नमः वटेश्वर वाठारेश्वर साखळेश्वर बांदेश्वर बोडगेश्वर देवताभ्यो नमः आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः अविघ्नमस्तु कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे नमः श्रीकृष्णाय नमो नमः प्रणवस्य परब्रह्म ऋषि परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः ओम भू ओम भवा ओम स्वाहा ओम महा ओम जना ओम तपा ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः प्रचोदयात्। ह्या आशिल्लें लंच टायम बुलेटीन मेळ्ळ्यो गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। On this sacred occasion of Ganesh Chaturthi, I extend my warm wishes to each and every one. As we welcome Lord Ganesha in our homes, let us also welcome his message of wisdom, harmony and responsibility. This year, let us celebrate it in an eco-friendly way, protecting our rivers, fields and environment for generations to come. And as we bring home Lord Ganesha, let us support our local craftsmen and artisans who, with devotion and tradition, keep up our culture and alive. May Lord Ganesha bless our Goa with peace, prosperity and unity. Ganpati Bappa Moria. Happy Ganesh Chaturthi. Here's wishing each one of you a very happy Ganesh Chaturthi. May our Lord Ganesha continue to bless each one of us with good health, happiness and peace of mind. सगळ्यांक तुमकां गणेश उत्सवाची उनुनीत परबी. Thank you. Namaskar. Wishing all the Goans and my dear Aldonkars a happy Ganesh Chaturthi. मागता गणपती बाप्पा कडेन की आपलो आशीर्वाद सगळ्या लोकांचेर दवरचो आनी सगळ्यांक बरी सूख आनी समृद्धी दिवची. देव बरें करूं. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर.